सांतिनेज वाठारांत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आशिल्ल्यान सदांच येरादारीची कोयणी जाता। सगळेच रस्ते ब्लॉक जाल्ल्यान कामा निमतान भायर सरिल्ल्या लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता। देखून पणजे महानगरपालिकेचे उपमहापौर आनी पणजे येरादारी पुलीस निरीक्षक हांणी सुवातेर वचून पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत सिवरेजचे काम चालू आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता, ताका लागून थोड्या दिसां खातीर वन वे रस्तो करपाचो थारायला, अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सावलेकर हाणें सांगलें। हांगा पळय सिवरेज लायन ले करपाचें काम चालू आसा सद्या, सो ताका लागून मातशें हांगा ट्रॅफीक कंजेशन जाता। सो आमी कितें कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन आमी खंय खंय आमकां एक्सेस रोड मेळटा पळय थंय तांकां मातसो रोड वाडोवन हें काम करून दी म्हणटा, सो दॅट वी कॅन सेंड बोथ द ट्रॅफीक एट द सेम टायम। आनी तें सोल्युशन आमी ट्राय करतले। इफ इट डज नॉट वर्क देन वी वील गो फॉर मेकिंग द रोड वन वे, बिकॉज हांगा ट्रॅफीक खूब आसता न्ही, स्पेशली ड्युरींग पीक आवर्स दनपारचे ट्रॅफीक खूब जाता। सो आनी आमी प्लस स्टाफ सुद्दां घालता हांगा, ते तांकां एश्युरन्स दिला की आमी स्टाफ घालता ड्युरींग पीक आवर्स। सो ते ट्राय करचें पडटलें न्हू, कित्याक वील हॅव टू सी हाव द ट्रॅफीक गोज विथ दॅट सोल्युशन। ते ट्राय केल्या शिवाय कळचें ना। आनी सेकंडली इफ इट स्टील कंटिन्यूज गिविंग अ प्रॉब्लम, आय मीन मेकिंग ट्रॅफिक कंजेशन, देन वील हॅव टू गो फॉर मेकिंग द रोड वन वे फॉर टेम्पररी पिरियड टील वर्क गेट्स कंप्लिटेड। स्मार्ट सिटीचे आज आमी अलॉंग विथ PI ट्रॅफिक आमचो कावन्सिलर प्रमय वर्षा हांचे बरोबर एक इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले बिकॉज ऑफ ट्रॅफीक प्रॉब्लेम्स। पण आतां ते ट्रॅफिकाचे PIन सांगलेले प्रमाणे तो एक आपले टीम हांगा घालतलो ड्युरींग पीक आवर्स। दुसरें म्हणल्यार कामाचे दे से इट इज अराउंड 10 to 15 days इट विल टेक मोर टायम टू कंप्लीट द वर्क। सो वी आर होपिंग इट बाय 31st इट इज कंप्लीटेड, 1st of March।